मंगलम। जय श्रीराम। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचो आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाले चरणांक नमस्कार करून गुरुपरंपरेचे 24 स्वाम्यांकाची शिरसाष्टांग नमस्कार करून आमगेले मालगड स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक तशींची आता स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक शिरसाष्टांग नमस्कार करून हे येवच्या नोव्हेंबर 27 दोन डिसेंबर 7 पर्यंत पर्तगाळी मठांतू चलचे 5.5 वर्साचे प्रोग्राम म्हाका समाज बांधवांना पुरा लोकांना येवका म्हणून कळकळीन विनंती करता। ऐतिहासिक कार्यक्रमाक आमगेल समाजू आमगेल पूर्ती गुरु परंपरेक शिरसाष्टांग नमस्कार केल्यारी पावना। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वाम्यान फर्स्ट आमगेल मठ स्टार्ट करून आत्ता 24वा स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले मुंदाळत्वांतू हे पूरा कार्यक्रम पर्तगाळींतू जातेर आसा। स्वाम्याले ह्युमिलिटी तांगेले एक विजन तांगेले एक विजडम अनबिलिएबल तांगे लिडरशिपांतू पूरा लोक हे कार्यक्रम सक्सेसफुल जावच्याक काम करते आसाचे। सर्दा 500 श्री राम नाम जपाचे एक अभियान स्वाम्यान 1.5 वर्ष मागशी प्रारंभ करून देशाचे 120 सेंटर्स सब सेंटर्सांतू सतत जावन चोवन आम्ही 550 कोटी रामनाम तारक मंत्र कंप्लीट केले म्हणून सांगच्याक भारी खुशी येता। हे पुरा 120 सेंटरांतू कोण कोण हे रामनाम जप केल्ल्या तांणी प्रति एकल्यान हे कार्यक्रमांतू पर्तगाळी येवन भाग घेवचो म्हणून विनंती करता। गेले श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले मुखेलपणांतू हो सर्द 65 मनोत्सव पर्तगाळींतू नोव्हेंबर 27 दोन डिसेंबर 7 पर्यंत चलचे आसा। हे कार्यक्रमा खातीर पर्तगाळीचे आमगेल मठू कंप्लीटली रिनोवेशन जाला। वीर विठ्ठल मंदिर, राम मंदिर, पाठशाळा ब्लॉक पूर्ती रिनोवेशन करून नवीकरण जावन उबा राबले। इंदिराकांत भवन, गौशाला, ब्राह्मणांक स्कॉलर्सांक रावची फॅसिलिटी पुरा जवळ जवळ 1 लाख स्क्वेअर फीटाचे कन्स्ट्रक्शन स्वाम्याले मुखेलपणान भारी चंद जावन उबे राबले। तशींची 77 फीटाचो श्री रामचंद्राल मूर्ती नोव्हेंबर 30 तारखेक उद्घाटन जावचें आसा। हे पुरा कार्यक्रम एक 10 दिवसांतू कांतू घेतिल्लो आसा। समाज बांधवांना पूर लोकांनी येवन हे कार्यक्रमांतू भाग घेवका म्हणली इच्छा। कार्यक्रमा वेळार पयले दिवस 27 नोव्हेंबराक पलिमारू मठाधीश परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी तशींची तांगेले पट्ट शिष्य श्रीमद विद्या राजेश्वर तीर्थ स्वामी येवन आमकां आशीर्वाद करता आसत। तशींची 4 तारखेक डिसेंबर 4 तारखेक आमगेले कैवल्य मठाचे श्रीमद शिवानंद सरस्वती स्वामी तशींची चित्रापूर मठाचे श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी वरी येवन आमकां सर्वांक आशीर्वाद करतले आसात। 27 जावचे सभा कार्यक्रमांतू पलिमारू स्वाम्याले आशीर्वादान आमी फेलिसिटेशन मुख्य जावन कॉन्ट्रॅक्टर्सांक आनी सायट इंजिनियरांक करतले। तशींची 4 तारखेक जावचे सभा कार्यक्रमांतू कवळे मठा स्वामी आनी चित्रापूर मठा स्वाम्याले आशीर्वादान कन्स्ट्रक्शन कमिटी, आर्किटेक्ट आनी सपोर्टिंग लोकांक वरी गौरव अर्पण करताले। आमगेल परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले मुखेलपणांतू जावचे 21 दिवसा कार्यक्रमांतू अनेक धार्मिक कार्य तशींची सांस्कृतिक कार्य चलते आसाची। धार्मिक जावन प्रति दिवस
55 हवन्स चलते आसाची. अशी 10 दिवसां मेळणू 550 हवनां जाते आसाची. तशीं जी सांस्कृतीक जावन देशाचे फेमस आर्टिस्ट येवन प्रोग्राम दिते आसाची. अनूप जलोट येते आसा, महेश काळे येते आसा, शंकर महादेवन येते आसा. असले एक महोत्सवांतू आमकां पुरो लोकांक एक भागी जेवचे भाग्य आमगे स्वाम्यान आमकां करून दिलें म्हणून सांगच्याक भारी खूश जाता. 1977 पर्तगाळींतू संस्थानाचे 25 शताब्दी कार्यक्रम घडिल्लो. त्या कार्यक्रमांत भाग घेवचे एक अवकाश म्हाका मेळ्ळो. तशी आतां हे 550 वर्साचे प्रोग्रामाक स्वाम्यान कन्वेनर जावका म्हणून ऑर्गनायझींग कमिटीचे कन्वेनर जावका म्हणून आशिर्वाद केला. हे तुमगेले पुरा लोकल सहकारान हो कार्यक्रम आमी यशस्वी जावन चलोवका. मुख्य जावन व्हॉलंटियर्स प्रत्येक गांवच्यान व्हॉलंटियर्सांनी येवका. प्रत्येक समाज बांधवान हे 10 दिवसां प्रोग्रामांत येवन श्रद्धेन शिस्तबद्ध जावन हो कार्यक्रम चंदायीन करून स्वाम्याले आशिर्वादाक श्री रामदेव वीरविठ्ठलाले आशिर्वादाक आमी पात्र जावका म्हणून सरदयी हांव पुरा समाजाचे लेगीत विनंती करता.